Speaker, sir, the House unanimously resolves the government that the right of Munkars under the Goa Munkar Act 1975 be protected by expediting pending cases by preparing a fresh status report on such dwelling units occupied by Munkars since 1971, ensure traditional access to such residents and establish a monitoring mechanism to uphold the rights of Munkars, thus empowers them socially and economically. तशें पळोवंक वचत न्ही जाल्यार आमी बऱ्योचश्यो केसीस ह्यो सगळ्यो केसीस ह्यो टायम टू टायम सगळ्या मामलेदारांनी आनी खूब बऱ्या पद्दतीन सगळें काम करपाक लागलेले आसा. ते ती सगळ्यो मिनिस्टरान सगळें एक्सप्लेन केलां A to Z हाजेर. ओके, डिटेलान सगळें एक्सप्लेन केलां, तितून हांव डिटेलान वचना. आनी एकूच तुवें जें सांगलां पळय न्ही, एक्सपडायट द पेंडींग केसीस अपील्स आमी ऑलरेडी एक्सपडायट केल्यो. प्रिपेर द फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट ऑफ द ड्वेलिंग युनिट्स. आमी आतां जर ड्वेलिंग युनिटाचो करपाक गेले न्ही जाल्यार जातलें कितें, तूं म्हणटा तसो प्रत्येकान 4-4, 5-5 घरां बांदलेलीं आसा. आनी हांगासर एक्ट सेज डॅट इट इज बिफोर द 1971. आतां त्या खातीर सांगलें, म्हणजे हांगासर प्रॉब्लेम कसो आहा, तेंच्यांनी जर 3 घरां बांदले आसत जाल्यार त्या भाटकारांनी तेणी एक घरा खातीर 300 स्क्वेअर मिटर जागा दिवपाक जाय, कंपल्सरी कायद्या प्रमाणे दिवपाकूच जाय. इट इज कंपल्सरी. टेनन्सी आनी मुणकारियल मिक्स करूं नाका, हांवें ताका तेंच सांगलें. मुणकारियल इज कंप्लिटली ताका दिवपाक जाय, त्या ती वेगळो स्टेटस करप वा आतां वेगळो सर्वे करप हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार ते खूब कटकटीचो विशय आसा. एक्ट आसा पळय न्ही तो इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार सदोदीत तयार आसा. म्हाका दिसता आमी आज मुणकाराक मॅसेज दिवची पडटली, भिवपाची गरज ना म्हणून. ही मॅसेज मुणकारा पर्यंत वचपाक जाय, जाल्यारूच तो जे आसा पळय केसी घालपाक फुडें येतलो. आमी कोणी तरी ताका सपोर्ट करपाक जाय. अदरवायज तेजो इंट्रस्ट वेगळो आसा, ती 800 स्क्वेअर मिटर जागा हाडून बसपाचो आनी कितें, तेका आमी कांयच करूं शकना. आमकां ताका सपोर्ट करपाक जाय. 300 स्क्वेअर मिटर जागेक पंचायत एरियेन, 200 स्क्वेअर मिटर म्युनिसिपल एरियेन तितके आमी करूं शकतले. डेफिनेटली सरकार कायदो जो आहा तो कायदो फॉलो करून इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार तयार आसा आनी सरकार तितके करतले हाजो हांव तुका विश्वास दिता. इतकें सगळें कन्सिडर करून म्हाका दिसता म्हणजे हाका वेगळे आनीक लेजिस्लेशनाची गरज ना. आसा तितकें म्हणजे परत परत जशें मंत्री रविबाब नायक सांगता की तुमी एकदां परत एकदां काडून सारकें वाचूंक जाय, फरक इतकोच आसा. अवेरनेस आनी कितलो अवेरनेस करतले, हो अवेरनेस आमी इतक्या मोठ्या प्रमाणात दवरला की कंटिन्युअसली आमी तर म्हणटा आतां परत एकदां आज आयचे सगळे फाल्यां प्रेसाक वयतलेत आनी सगळे आयच्या सगळ्या आयकल्या उपरांत कोण मुणकारे प्रत्येकान ठरोवपाक जाय की बाबा आपलो घर नंबर आपल्या नांवार आसा, घरातली जमीन आपल्या नांवार ना. विशेष करून तुज्या पेडण्या तालुक्यांत रावपी लोकांनी जाय जाल्यार ठरोवचें ना, तेंच्यांनी एप्लाय करचें. आतां उरलेली 3-3 घरां 4-4 घरां ते तेंच्यांनी ठरोवचें पडटलें. मागीर आमी टेनन्सी सोडून दितले आनी 3 घरांची जागा ते वॉटेवर तितून हांव वचना. बट मुणकारा खातीर आसलेलो कायदो इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार म्हणजे सामको जलद गतीन म्हणटा तसो आमी तत्पररित्या आमी इम्प्लिमेंट करपाक तयार आसा. वा आमी अवेरनेस जाय आसा जाल्यार आनी कसोय अवेरनेस करचो जाल्यार सांग, वी आर रेडी टू डू द अवेरनेस ऑल्सो.